तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. भयणीनो आनी भावनो, काल इगोर्ज बोन आसलेली खरी, पूण एक जोडी ताच्या भुरग्याक घेवन आनी तांची दोगां जाणां घरची सोदीत सोदीत तोकस घेवन भितर सरलीं भायल्यांतल्यान फाटल्यांतल्यान आनी भितर आयलीं. आनी म्हाका ताणें म्हजो फोन नंबर कोणाकडून घेतलो आनी ती म्हाका फोन करीत आसलेली. मागीर हांव सकयल आयल्या उपरांत ती म्हाका म्हणूंक लागली, रोडोन सांगूंक लागली, हें भुरगें आमकां भावार्थान मेळ्ळेलें आसा. हें भुरगें जावंक कठीण आसलेलें. दोतोरांनी सांगलेलें तें मोत्तेलें म्हणून. पूण आमी इतली खतखतीत मागणी भाग्योन फ्रांसिसा कडेन केली आनी ती क्रिस्तांव न्हय, तिणेन हे भाशेन केलें, तिचो गोरकार क्रिस्तांव. आनी हें भुरगें म्हणूंक लागली, देवान आमकां देणें कशें दिल्लें आसा. आनी ताका आमी हांगसर देवाक भाग्योन फ्रांसिसा वरा सगळे भेटूंक आयिल्ले आसा. तांचो भावार्थ पळोवन हांवें ताका भितर व्हेली, मागणें केलें आनी ती सारकी सरपटून मागणें करीत रावली. दुसरी तेच भाशेन क्रिस्तांव नासलेली, ताणेनूय मागणें तशेंच खतखतीत केलें. भयणीनो आनी भावनो, कितलीं जाणां हे भाशेन देवाक मानून देव तांकां सगळें दिता. पळयात, नामान आनी हे 10 जाण कोडकार, तोय कोडकार आनी हे कोडकार, ते पयले म्हणनाय तूं देवाच्या भक्ताशी येतात, एलिजेवाशी, आनी हांगसर जेजूशी येतात. पळयात, जेजू आनी जे कोण ताचे उपासना करता तांचे मदें जेजू आसा. तेन्ना म्हणनाय तूं देव आसलेलो. जेजूक ताणें आजून अणभवूंक नासलेलो, पूण हे दाखोवच्याक आतां जेजू आमचेय सोबे आसा आनी आमचेय सोबे जे कोण जेजूच्या एकवटान रावता तांकां कितले तांचे उदेशी बरें देव जेजू करता. आनी हाका लागून आमी आर्गां दीत रावंक जाय. आमी सगळीं जाणां दिता म्हणनाय, पूण खूब पाटी इतलें देवान आमकां दिलेलें आसा, ताका लागून आमी देवाक आर्गां दीत रावंक जाय. आमी थोडें तें दिवंक ना पळय, ताचेर चड आमचें ध्यान मन घालता आनी निराशे जाता. हें देंवचाराचें काम. हे भाशेन अशें आमचें सगळें घडलें की ना, रोखडीच आमी त्याच जे आमचेर वायट कोसळलेलें आसा त्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक तातूंतल्यान देव आमकां आनिकूय लागीं आसा. कितें दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां, तो आमचे सोबे आसा, तो आमी ताची कूड कशी तो आमकां लेखता आनी तो सदांच आमकां विस्वासी आसा. तर हे कुडीक ताचे कितें तर जालें, रोखडेंच आमी ताका आर्गां दिवया आनी तो आमकां त्या अणभवांतल्यान अदीक आनी अदीक जाणवायेन बोगतलो, आमची मनां उजवाडायतलो आनी आमचें जिवीत ताच्या सारकें आमी जिवंक लागतलें. कित्याक असले प्रसंग आमचेर कोसळ्ळे की ना, तेन्ना आमी सगळीं हालता, पूण हालतना तो आमकां दाखयता कितलो तो आमकां लागीं आसा ह्या सगळ्या संकश्टांनी. आनी आमी ताका उलो मारता, पूण भावार्थान तर आमी मारीत जाल्यार तो आमकां रोखडीच पेकोवणी दितलो म्हणून आयच्या वाचपान ताणें आमकां सांगलां. भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमचें जिवीत सारया. सादतना आमी, पूण अदीक खोलायेन सारया. तर कितें म्हणून आमी करतले? सगळो कशे भाशेन आमी ताच्या संबंदान जियेतले. सुस्काराचेर आमी ध्यान मन लावया. आनी पळयतल्यात तुमी, सुस्काराचेर ध्यान मन लायलें की आमी सारकी शांत जाता आनी सगळे आमचे बरोबर एकवटान येवंक लागता. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमकां हे भाशेन धरूंक लागता. सुस्कार जावन आसा आत्मो, आनी त्या आत्म्याच्या पावण्यार रावलीं की ना, आमची मनां उजवाडान येता, आमचे सगळे सांदे एक जाता, आमचे मदें समन्वय इंटिग्रेशन जाता आनी आमी जेजूच्या एकवटान सगळें करूंक लागता. आनी जेजू आमचे सगळें आसा तो अदीक आनी अदीक आमचे भितर वाडत आसता. आनी हे परी आमी ताचे खरे सांदे जावंक लागता. आनी आमचे सोबेन तर कोणूय आयली आनी जेजूच्या एकवटान आमी तांचे पासून मागणी केली
तर तांकांय पेकोवणी मेवतली, तांकांय बरेपण मेवतलें आनी कितलें मेवलेलें आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. हें सगळें ताणें आमकां दाखयलां म्हणून. पूण आमकां पावलून सांगलां कितें म्हणून आमी परगोडटा की जेजू देवाचो पूत आमचे पासत मरोन आमची पातकां आपणाचेर घेवन तो बोली कसो मेलो आनी देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो. कोणूच आजून मरणांतलो पुनरुज्जीवन जावंक ना. तो जाल्लो आसा आनी तो आमचे मदें जियेता. कित्याक आमी ताचे सवें आमचो एकवट घडोवन हाडलेलो आसा. ताणेंच तो घेतलेलो आसा बावतिस्मा वरवीं. आनी ताका लागून ताचें जिवीत आमी पत्करलेलें आसा आनी आमचें जिवीत ताचें जिवीत जावन आसा. पूण हेरांकूय तो तेच भशेन लेखता. पूण आमचे उद्देशी, आमच्या कोरण्या उद्देशी तांकांय बरेपण मेवतलें. जशे भशेन धाकटे तेरेजान अशें केलें की सगल्यो वस्तू जी कोत्ताली तितल्योय वस्तू जेजूच्या एकवटान जेजूकूच ती भेटयताली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक घडून येवच्याक सदांच रातची 5 मिनट जेजूच्या एकवटान सारात. अशे भाशेन हो कोंद घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर सुस्कार घेतलो की ना जेजून बरोवन आयली जेजू 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 म्हणून तुमची सगळीं चिंतना भावना आठवणी चाल आसा ती जेजूच्या ताब्यांत करात. हें नितळ जाता जाता म्हणटोच आमकां दुसऱ्यांची चिंतना येतली. कोणें वायट केलेलें आसा, कोणें बरें केलेलें आसा, तितल्यांकूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावतल्या. हे भाशेन आमी दुसऱ्यांचे पासत मागत रावतल्या आनी देव आमचे सवें सगळ्या जाणांक बरेपण दाखयतलो आनी हें ताचें विस्वासीपण आमचे सवें तो दुसऱ्यांकूय घडोवन हाडटलो. आमी सगळीं जाणां अशे भशेन आमचे हात उठयेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवें कुडींत मनांत ओतम्यान पांयाची बोट आसा थंयसोत्तान तकली मेरेन भरोन येता. सगळें आमचे भितर हात इतलें रिकामें करया, भायर काडया. ताच्या नांवांत तें भायर काडीत तर आमकां रोखडी सुटका मेवतली आनी हे सुटकेन तोच आमचे बरोबर दुसऱ्या सुस्कारान भरोन येता आनी ताच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक घडोवन येता. हे भाशेन केलें म्हणटच आमी अदीक ताच्या मोगान, ताच्या विस्वासान, ह्या ताच्या देण्यांनी, आत्मीक देवण्यांनी भरोन येता. आनी ही देणी एकदम म्हत्वाची. दुसरी देणी येतात आनी वतात, पूण भावार्थ, बोरवासो आनी ताचो प्रिती मोग, देवाचो मोग आमचे सवें तो वाडत गेलो की ना आमी शांतीन, समाधानांत आनी विस्वासीपणांत आमचें जिवीत सादतलें. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां हो अणभव आतां घडोवन हाडलोय. आमचें जिवीत तुवेंनूच घडोवन हाडलां. तर आमी तुजेर विस्वास दवरता आनी पवित्र रित्वेचेर आमचें जिवीत मांडून घेता.